आम आदमी पक्षाची नक्कल करून मुखेलमंत्री दोतोर सावंत वेंचणुकेक 4 म्हयने आसा म्हळ्यार नाटकां करता। आप लोकांच्या हिता खातीर वावर करता। सरकारा भशेन वेंचणुकांक लागून नक्कल करिना। आप पक्षाचे पळोवन मुखेलमंत्र्यान कोलवाळे सरकार तुमच्या दारी कार्यावळीचें उक्तावण केलां, अशें आम आदमी पक्षाचे निमंत्रक राहुल मांब्रे हांच्यांनी म्हळां। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आज ताणें एक स्टेटमेंट केले की म्हणजे स्लोगन मरे आसता आनी या जेन्ना एक्झॅक्ट स्लोगन दिवन घरान आमी डिलिव्हरी करतले म्हणजे सर्विसेस करतले। आम आदमी पार्टीची योजना आसा होम डिलिव्हरी ऑफ सर्विसेस, तेच कॉपी करून प्रमोद सावंताक आता गेली 4 म्हयने उरले इलेक्शनाचे ताणें स्टेटमेंट केला घर घर के सर्विसेस काय म्हणटालो। आज ताजे कोलवाळे उद्घाटन जाता दिसता म्हाका। तेन्ना इतली 4 वर्सां ताज्या पयलीं बीजेपी सरकार आशिल्लें पण केन्नाच तांकां येवन करचें दिसूना। पण इलेक्शन 4 म्हयन्याचे तेकला तेन्ना सगळें याद जाता। आतां फक्त आम आदमीचे जे पॉलिसीज आसा ते कॉपी करपाक फुडें सरला, करचे कॉपी। ताका इतलें लक्षात दवरचें आमी फ्रेम करता ते लोकांच्या हितान करता, खरें इम्प्लिमेंट ऑन द ग्राउंड करपाची करता। प्रमोद सावंत बीजेपी सारखे फक्त घोषणा करप मागीर ते विसरून वचप।